Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो तुमका आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आम्ही नियाळूंक वेतांव सद्या काळाचो 6थो आयतार जानेवारीची तारीख 28 हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा अगणित कपुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता परगट करच्या ह्या वखता ही सुवार्ता समजा सारख्या तुज्या पवित्रात्म्याक आमचेर पाठाय. तो पवित्रात्मो आमकां समजोवंक त्या प्रमाणे जियोवंक कृपा दिवं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवासवर 18 ओळ 15 तावन 20. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपसयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन इस्व विनाती केल्ली. म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा ओ व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, ती तुज्या कडेन विचारता तें सारकें. तुजे तसले एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणीय पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताच्या कडचें लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. अंतर्गीत कीर्तन 90:5 श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाखाणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा वचीर दिम्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरी बांत आनी मास्सान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखिल्ल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सा पावलून कोरिंथकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आवासवर 7 ओळ 30 आनी 2 ताव 35. 1 Corinthians 7:32-35. भावां भयणीनो, तुमी खंत हुस्क्या विणे आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सुमयाच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सुमयाक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपल्या भितरच ताका 2 कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनासलेली स्त्री वा अवकार चली सुमयाच्या संगती विशयान चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोवंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांवें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्ही. तुमी लायकतारान सलजय आनी अडकळी विणे सुमयाची सेवा करी जाय म्हणूच म्हजी आशा.
सर्वेस्पराक जय जय. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मोरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेतेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवाजवर 1:21-28. मार्क chapter 1:21-28. उपरांत ते कफेर्नावांत येवन पावले. सब्बात येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्रा बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजू पळयतच ताणें बोब मारली. नाजरेच्या जेजू, तूं आमचे खोबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. म्हूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, थोंड दांप आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तोवळ तो देवसार ताका पिसूडून व्हडल्या ताळ्यान केळस मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. सुमेस 20 मीस जाले की ते एकामेका लागीं अशे विचारी लागले, ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली. देवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते तांचे फरमाण मानतात. तितल्यार गलिलेच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, तो अधिकारान शिकयता. जेजूचो अधिकार बापातावन आयिल्लो. तो अधिकार पिडेचेर, पातकांचेर, अंधकारांच्या संगतेचेर ताका उपयोग करूंक जाता. बाप स्वा जिविताची झर जावन आसा म्हणून जुआंवच्या वांजेलान 5व्या वासवरान 26, 20-26-7 वळेंत आमी आयकता. तशें जेजू की बापान स्वा जिविताची झर जायशें केला. बापान सर्वस्व जेजूक दिला. त्या खातीर जेजू सांगता, जुआंव दादा हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर, भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे लितुर्जींत जेजूचो अधिकार विशयान आमी आयकतना तो अधिकार देवातावन असलो देव प्रावाद्यांक दिता म्हणल्यार पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आनी ह्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, हे प्रावादी तुमच्या मदें हांव उठयतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां हांव घालतलो. एक प्रावादी आमी म्हणटा कानाडी भाशेन पारावादी. एकल्याच्या खातीर तो वाद करचो. कोणा खातीर? देवा खातीर वाद करचो. त्या खातीर एक प्रवादी, एक याजक, एक रिलिजियस देवा खातीर. त्या खातीर आमी तांच्या खातीर मागोवंक जाय. तांकां मिसांव दिलां. तांकां विशेष आपोवणें दिवन ताणें मिसांव दिलां. तशेंच इगर्ज माता एक प्रवादी जावन आसा. इगर्ज मातेक आमी कालती जातो. इगर्ज मातेचें उतर आमी आयकता. इगर्ज मातेची दोतोर आमी शिकता आनी इगर्ज माता आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिता क्रिस्ताच्या मेटांनी सलच्या द्वारे. तर हांगा आमी द्वितीय नियमान पळयता, देव मोइशे कडेन उलयता आनी मोइशेक तो शिकोवण कशी दी जाय म्हूण सांगता. आनी देव सांगता, तुवें भियेजय म्हणना, आंकांताक वळाक जाय म्हणना, हांव तुजे सवे आसून चलयतलो. तर देव चलयता, देव दिता. अशा अंतर्गितान आमी आयकलें, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज मोगाच्या भाव भयण, आमची काळजां म्हणून आमी उगडी जाय सर्वेस्पराच्या समोर, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताचे सरशी येतल्यांक कितेंच उणें आसना. आनी कशें आमी ताका वाखाणी जाय म्हणून हें किर्तन आमकां सांगता. संतोषान, उल्हासान सर्वेस्पराक वाखाणा, कित्याक तो आमच्या कडप जावन आसा, म्हळ्यार तो आमचें बोळ जावन आसा. हर स्तुती दिवन ताचे समोर ह्या गितां गायान आनी ताची कीर्त तुमी गावया आनी ताका सरपडून आराधन करया. आराधन करतना आशिर्वाद मेळटा, कित्याक ताणें आमकां रचलां. ताका आमी दिंब्यांनी, ताच्या मुखार दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताचे सोरवाच्यो शेळयो. तो आमचो बरो गोवळी जावन आसा आनी तो पोस करून सांबाळता तो हिंड. किर्तना 20 आनी 3 आमी वाचता.
त्या खातीर तो सांगता आज देवाचो तळो आमकां कसो आयकता, देवाचो तळो आमकां हर एक दीस आयकता, हर एक दिसाची वाचपां, विशेष बापान आयताराची वाचपां देवाचो ताळो आमी आज आयकजय आनी त्या ताळ्याक आमी खालजायजय. आनी कशें ताणें केल्ली महत् कार्यां आनी ती पळयनासतना समजनासतना ताका पार्क केलें म्हणलें आमी ह्या किर्तनान पळयता. तर आज आमकां सोडवूनदार दिला, आज आमकां सक्रामेंत आसात, आमी ताका पार्क करूंक नजो, ताची महत् कार्यां आमी पळयल्यांत, आमच्या काळजांत दारोवण करची न्ही. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सान पावलो सांगता देवाच्या राजा विशांत एक तयाराई करतना कशें करीजय. तो कितें सांगता की म्हळ्यार खंत उस्क्या विण्या आमी आसजय. पळया, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग. आज आमकां मस्त एंग्जायटी आसा, आंकांत आतांक म्हणटा आमी आसात. कित्याक आज खंत उस्के विणी जियेजय जाल्यार तो कोरिंदकारां शिकोवन दिता. तुमी आयकजय, कोणाक दिता? कोरिंदकारां मस्त अनैतीकपण आसल्यार वाट चुकली ती. तो सांगता लग्न जायनातल्या दादल्याक सुमेच्या संगतीचो हुस्को आसता, तशेंच आपूण सुम्याक कसो मान वतलो म्हणजे चिंता, पूण काजर दादल्याक संवसारी वस्तूचो संगती आसता. बायलेकी तसोच लग्न जायनातली स्त्री अवकार आसली सुमेच्या संगती विशयान चिंता, पूण कुडीन आनी आत्मेन एक समर्पीत जिणी जिवंक ती सोदता. हे आमी वाचप समर्पीत जिणेकी गिरेत जावं क्रॉस रिलिजियस जावं सिस्टरां आसात, धार्मीक भाव भयण्यो आसात, तशेंच आमी याजाक आसा. त्या खातीर देव सांगता लग्न तुमकां गरजेचें न्ही. जर तर तुमी समर्पीत जिणी जियेतात जाल्यार, कित्याक लग्न वायट न्ही, लग्न एक सक्रामेंत. तो सांगता लग्न जावचो तो एक द्वंद्व स्थितीन आसता. दिसल्यार सुम्या किमें सजय, दिसल्यार पत्नी किमें सजय, पती किमें सजय, सुम्या किमें सजय. आनी तो सांगता हांव हे तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता, दामून दवरीज वय, तुमकां दामून दवरीजय म्हणून म्हजो इरादो न्ही, सत तोगडापो करता. तर तुमी काजरी सुमेचो मोग करतात, बॅलन्स करूं शिका, बॅलन्स चुका नाकात. आनी त्या खातीर आमी लायकतारान चलजय आनी अडकळे विणे सुमेची सेवा करीजय. तूं काजरी अवकारी याजाक रिलिजियस गरजेचे कितें सुमयाक तुमी जागो दिवचो आनी सेवा सुमयेची करच्यात कसोच अडकळ्यो येवंक नजो. त्या खातीर सुमयाक आमी समर्पण दिसय. हाच्या उद्गारांत आमी आयकलें काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उसवाड, तो उसवाड जेजू. मरणाची सवळी पडल्या गांवांत जियेतल्या उदेलो प्रकाश आनी तो प्रकाश जावन आसा पुनर्जिवंत क्रिस्त. आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकलें कशें साबाताच्या दिसा जेजू सिनागोगाक शिकोवंक लागलो. पळया, सिनागोगान ती देवसार लागलो एक व्यक्ती आसलो. पवित्र तळान ती वो अहंकार आसता, अहंकार काम करता, कित्याक मनीस अस्कत आनी ते नितळ करूंक तांचे वरवीं जायना, जेजू वरवीं जाता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकता देवूच तांचे मदें येतलो आनी तांकां नितळ करतलो. द्वितीय नियमान देव सांगता हांवूच तांचे मदें येतलो. आनी आज जेजू आयला. आनी आज आमी पळोवचें जाल्यार फारिजेव सदुसेव देवाचें उतर परगडटाले, पूण आज ते तांचे मदें अधिकारान उलोवचो जेजू देवाचें उतर जावन आसलो. जेजू देवाचें उतर जावन आसा. त्या खातीर देवाचें उतर ते रावतना थंय आसलो अहंकारांत आसलो व्यक्ती. तो सांगता नाजारेचे जेजू तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमचे म्हळ्यार कितें? म्हजे खबरे कितें आयलाय म्हूण सांगना. आमचे म्हळ्यार सैतानाचो हिंड, वायट सकत, वायट आमचे खबरे कितें आयलाय? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पळया, जेजूक सैतान समेत तो ताची वळख धरता. आनी हांगा आमी पळयता तूं देवाचो पवित्र जण, जेजू देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टोन म्हळें तोंड दाम, ह्या मनशांतून भायर सर. पळया, अधिकारान ताणें शिकयलें तोंड दाम, ह्या मनशांतून भायर सर. आनी तो देवसार ताका पिसूंक म्हटल्यार ताणें किळांस मारीत त्या मनशांतून भायर सरलो. समीत 20 मिनीट जाले आनी ते म्हणूंक लागली एक नवीस शिकोवण अधिकारान भरलेली देवसारां करुया तो फरमायता आनी ते ताचें प्रमाण मानतात. तो देवसारा फरमायता, तो पिडा शिडा गुण करता, तो पत्क्यांक बक्षिता, कित्याक तो सोडवंदार, तो आमचो सोडवंदार. त्या खातीर म्हाका भाव भयण सोडवंदाराचे जरीत हांव आमी जियोक आसा. आमी ह्या संवसाराच्या राटावडेन बुडोवन वचचें न्ही. आमकां हर एकल्यांक देवान एक मिसांव दिलां. जावं बरो पवित्र सभास जेजूचे ते मिसांव जावन आसा. पवित्र सभेची एक शिकोवण आमकां आसा. तशेंच आमचे दियेसीस्यो आमकां आसात, आमच्या वाराडे आमकां आसात, आमचे पिरगज्यो आमकां आसात, आमच्या पिरगजींनी
आमकां लोक आसा, विविध संघ संस्था आसात, कित्याक सुमेची सेवा करूंक. ही सेवा करतना अनकार पयस येता, बंदपास पयस येता, बंदोडे पयस येतात. दुसऱ्या वाचपांत आयकले बरी अडखळ्यो आमकां आसूं नजो, अडखळ्यो घालूंक आमी प्रयत्न करूं नजो. त्या खातीर आज सर्वेस्परो आमचें तें असलें उणेपण बक्षिता जेजू द्वारे. आमकांय सुटका जाय, आमकांय एक बंदडेंतल्यान भायर येवंक जाय. संपूर्ण सबार नमुन्याच्यो बंदोड्यो आमच्या जिवितांत आसात. बंदोड्यो जावंक पुरो त्यो आमच्या पातकांच्यो, बंदोड्यो जावंक पुरो आमच्या वायटाच्यो, वटण्याच्यो, त्यो सवयांच्यो बंदोड्यो आसूंक पुरो आमच्या भितर, त्यो सकट जेजू काडून उडयता. तर तसो जेजू पातकातावन, पिडेतावन, शिरापातावन आनी आमच्या अनकारांतल्यान आमकां सुटका दिवन ह्या वाचपाद्वारे आमकां नितळ करून दी. आमकां दिल्ल्या मिसांव आमी जेजूच्या कुशेप्रमाणे जीव व्हड घटाय आमकां दिवनी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, गणिका कुळदारा तुका हर गांवकळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आजच्या दिसा तुजी स्वार्था परगटच्या योगता, स्वार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर, स्वार्थेच्या जाणवायेन तूं भर. ही स्वार्थ आमकां भलायकी हाडून दी, पेकोवन हाडून दी आनी आमकां अभिषेक करून दी. विशेष बापान सर पिडे शिडेत असलेल्या खातीर हांव मागता, जेजू तांचे भितर आसचे सर पिडा गुण कर, वायट वटण्यो सवयता सुटका दी. कितें सकट ते नाका जाल्यार तोंडांत दवरतात कडू ओंकारा जावन परिणाम जावं दी. जेजूच्या नांवान जैत मेळों दी, पिडेस्त गूण जावं दी. तर आज कोण सकडी स्वार्थ आयकता तांच्या कुटुंबाचे विशेष आशीर्वाद बेडसांवांनी पेकोवन देंवन दी. टाचील पर्यो ग्लोरी. 38 वर्सां तळे लगे असलेल्या पुढल्या बरी, मेल्ल्या लाजरा जीव दिल्या बरी, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पाय मोन्या उलो बेऱ्याक आयकोची बरी केल्ल्या बरी, नालकोतीच्या गुण केले बरी, आकुडलेल्याच्या हाता बरो केलेले बरी, भागवल्ल्या स्त्रियेक नीट केल्ल्या बरी, तशेंच कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या बरी. हर एकल्याचे तुजे आशीर्वाद देंवन दी. ताच्या रक्त कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सनांनी तुजी कृपा वळोवन दी. टच लॉर्ड, हील लॉर्ड, डिलिव्हर लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान सुटका. सर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. बाब फ्रँकलिन सोजू शोमो गादेसी सर, म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. तशेंच साता तितल्या लोकांक ही सुवार्थ तुमी परगट करा. आमेन.